जेसू बोल्या गोळ्या जेसू स्वादिक गोळ्या सर्गी जेसू स्वादिक मोगा सांडलो हावे तुका येमको Alleluia, 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 alleluia. अर्गां तुका सोम्या, ओगलात तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या, देवा बापा. अर्गां तुका, महिमा तुका, ओगळापणी, आराधन तुका, देवा बापा. अर्गां तुका, महिमा तुका, आराधन तुका, देवा पुता. जेजू क्रिस्त आमच्या रचणारा आणि तारोका. अर्गां तुका, होगलात तुका, महिमा तुका, आराधन तुका, देवा पवित्रात्म्या. अर्गां तुका, होगलात तुका, महिमा तुका, आराधन तुका, संतिसिम तिंदा जेकस देवा. आलेलुया, 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 आलेलुया. सुम्या जेजू आमच्या सुम्या देवाच्या पुता रचणारा सोडोंदरा. आमच्या मोगापासून तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी तुवें तुज्याच जिवाचो सॅक्रिफायस भेटोवन आमची सोडवण केली. आमचे संगी सदांच रावचे पासत वो येवकरीस तुवें घडलय मोगाचो संस्कार. आनी ह्या येवकरिस्तांत उंड्या रुपाकाल तूं सदांच हजर आमचे मदें हजर आसाय.
आमचे मदें रावताय, आमच्या काळजांत येताय, आमचे मोत उजवाडायताय, आमकां राखून सांबाळून व्हरताय. सुम्या जेजू, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका नमस्कार करता, प्राणीपात करता, आमी तुका आराधन करता. सुम्या जेजू, आमचे संगीत तूं सदांच राव, आमची मोत उजवाडाय, आमचे काळीज तुज्या मोगान पेटय, आमची सोर वायट सोयो, वायट सक्ती, पातकां तूं तुज्या मोगाच्या उज्यान लासून सोड आनी आमचीं काळजां परत्यान नितळ कर. आमकां तूं सदांच तुज्या मोगान बर, आमकां तुज्या उतराच्या बळान आमकां तूं वाटेक दिवो जा आनी आमकां सर्गीच्या वाटेन चलय. सुम्या जेजू, आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. आतां आमी आमच्या सुम्या जेजूक अर्गां दिवं. आमी गावया अर्गां तुका सुम्या E36. Page number 209, ಇನ್ನೂರ 9. सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा तीन भाषे मोर मुझे मुखार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा सांडून संवसाराक येय देखून अर्गां तुका सुमिया कुसार मोरो आमची सडवण केली देखून अर्गां तुका सुमिया अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा तीन वर्षी मोर मुझे मुखार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा मासान तुझ्या म्हाका पुशीत केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया काळजान म्हज्या तुजे पिडार गेलाय देखून अर्गां तुका सुमिया अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा तीन वर्षी मोर मुझे मुखार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा. मोगाच्यानो आयच्या ह्या नव्यानाचो विशय जावन आसा मागणें आमकां मोग परगट करूंक शिकयता. मागणें म्हळ्यार आमी देवा कडेन करचो संवाद ह्या आमच्या काळजाचे अत्रेक. देव आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा, तो आपल्या पुताचो त्याग करता आनी संवसार सो मोग करता. देवाचो पूत आपणाची दैवीक सैंब दैवीक पदवी देवपण सांडून मनशा रूप घेवन मनशाचो मोग करता आनी आपणाकच बलिदान जावन भेटयता. ह्या मोगाच्या बलिदानाक प्रतिरूप जावन मनशान आपलें काळीज आमचें मौन त्या दुनिया देव लागीं उबारचें
आनी ताका अर्गां आराधन बलिदान भेटोवचें जावन आसा तें उरतें मागणें आनी आमचें मागणें आमी परगट करूंक जाय. कशें देव आपलो मोग आपल्या पुताच्या बलिदाना मुखार परगट करता तशें आमी आमचो मोग आमच्या त्या साक्रिबिसा मुखांत्र परगट करूंक जाय. आज आमी काजारी जोड्या पासून मागतले काजाराचें सक्रामेंत देवाचें वर्तें देणें आनी तो मोगाचो उपकार. सांत पावलो इगर्जेक आनी जेजू क्रिस्ताक आसचो संबंद एका लग्न संस्काराच्या संबंधाक सरी करून विचारता आनी तो आमकां सांगता कशें जेजू पयस सभेचो मस्तक आनी तसो पोती आनी पयस सभा जेजूची पतीण आनी ताची कूड तशेंच एक काजारी जोडें त्या जेजू आनी पयस सभेन एक जाल्ल्या बरी ती एक जातात आनी देवाक अर्गां दितात. देखून आयच्या संवसारांत आमी पळयल्यार जायत्या काजारी जोड्यां मदें वेगळासार घडता. तांच्या मदें दुबाव ह्या स्वार्थ सोडोवण्याच्या संदर्भार आमी काजारी जोड्यां पासून मागया आनी देवान आमचेर दाखयल्ल्या सोर बरेपणा पासून आमच्या मागण्या मुखांत्र ताका आमी अर्गां दिवया. काजारी जोड्यांक आपयलां एक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तें कुटुंब आमकां जेजून दाखयलां कशें एक जेजू देवाचो पूत जाल्यार तो एका कुटुंबांत जियेलो आनी तें कुटुंब ताणें भाग्यवन केलें. तशेंच आमी हर एकलीं एका कुटुंबांत आयिल्लीं जावन आसा आनी त्या कुटुंबांत सोर आमकां मेळटा मोग एकवट शांती समाधान संतोश हें सोर कुटुंबांत आमकां मेळटा आनी त्या कुटुंबांनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. काजारी जोड्या पासून मागया. काजारी जोड्यांत जल्मोवच्या त्या भुरग्यां पासून मागया. कुटुंबा पासून आमी मागया. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत तो मोगा विशयेन सांगता. मोग म्हळ्यार कसो नितळ निश्कळंक पवित्र आनी निस्वार्थ म्हूण तो आमकां स्पश्ट तरान सांगता. देखून देवान आमकां पाव केल्ल्या सोर बऱ्यापणा खातीर आमी आतां देवाक अर्गां दिवया. तुमची जाप जावन आसा. तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. सुम्या देवा तुवें हो सोबीत संवसार रचिल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुवें मनशाक रचून ताका लग्नाच्या संबंदांत एकवटायल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. सुम्या देवा तुवें आमकां मनशा जिवीत लाभयल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुवें आमकां राखून सांबाळून व्हेल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुवें आमकां भावार्थाचें देणें लाभयल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुवें आमकां पथकांतलें सोडयल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुवें आमकां सोर बरें लाभयल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसाराक धाडिल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या पुतान आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन आमची सोडून केल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या पुतान आमची कुटुंबां पवित्र केल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. सुम्या जेजू क्रिस्त मरिपात आमची कुटुंबां जिणी भोगेवन केल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां सर्गीची वाट दाखयल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. पवित्र आत्म्या मारिपात आमकां सांगात दिल्ल्या पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां दैवीक देणें लाभोवचे पासून तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता. पवित्र आत्म्या मारिपात आमकां मागणें करूंक कृपा दिवच्या देवात तुका देवा म्हजो आत्मो ताणेता.
आमचो सदांच मोग करच्या देवा तुका देवा म्हजो आत्मो तान येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घर बांदी जाय तर कशें त्या घराक रुकाट सिमेंट हें सोर जाय ताचे वरवीं चड त्या मोगा घरांत मोग मुख्य जावन आसा. आनी मोग घरांत एकवट हाडटा आनी मागणें त्या घरांत त्या सोर मनशांक एकवटायता. आनी लग्नाच्या संस्कारादारी कुटुंबांनी आराम जाता. लग्न देवाचें योजन म्हणून आमकां उत्पत्ती ग्रंथ सांगता. देवान संवसार रचल्या उपरांत आदाम आनी येवेक सांगत हाडलें आनी तांकां लग्नाच्या जिवीत तुटनांतल्या बांदान ताणें बांदलें. पूण पदका वरवीं मनशाचें हें देवाचें योजन ताणें निर्फळ केलें. पूण देवान तांकां सांडूना आपल्या पुता मुखांत्र परतून तें कुटुंबाचें जिवीत ताणें पवित्र केलें आनी पदकांतलें सांडून कुटुंबाचें जिवीत ताणें परतून स्थापन केलें. देखून ह्या लग्नाच्या संस्कारा मरीपात ददल्याक आनी स्त्रीक एकामेका विस्वासी रावंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी कुटुंबा जिणे मरीपात देवाक महिमा दिवंक कुरपा लागता. आनी कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार जाता. कुटुंबांत देवाचें हजरपण एकवट शांती समाधान संतोश हाडटा. आनी कुटुंबाचे संदे एकामेका लागीं ती देवा थंय मागण्या मुखांत्र एक जातात. आनी क्रिस्तांव कुटुंब भावार्थाचें बिडार जावन आसा. कशें भावार्थ नजरेताचें कुटुंब तें पवित्र जालें तांच्या मागण्या आनी मोगा वरवीं. मोग आनी मागणें हें कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें करूंक आमी प्रयत्न करया. मागण्या मुखांत्र शांती समाधान संतोश आनी सोर वायट पयस जाता आनी देव त्या कुटुंबांत मोगा रुपार जियेता. त्या खातीर आमी कुटुंबाच्या त्या लग्ना संस्कारा पासत आमी मागया. देवाच्या त्या देण्या पासत आनी देवान आमच्या कुटुंबांत दिवच्या त्या वर्ते देणे भुरग्यां पासत आमी मागया. आनी आतां आमी आमच्यो सोर विनवण्यो ह्या सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूक आमी भेटवया. आमच्या सोर कुटुंबांनी शांती आनी माये मोग रास करून दी म्हणून आमी मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. आमाल पिवणे आनी सोर वायट सवयांच्या संद्यांनी जिणी परिवर्तन करूंक साध्य जावं दी म्हणून मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो खऱ्या काळजान मोग करून दीत म्हणून मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. वेगळ्या सराक मुखार सरलीं दादले आनी स्त्री परत एक जावच्याक आमी मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. भुरग्यां वडिलां मदें मोगाचो संबंद घट जावच्याक आमी मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. कुटुंबांत युवा जाणांक बरी बूद आनी सगुणां बरी जिणी जिवंक जायची कृपा आमी मागया. सोम्या आमचें प्रार्थना आयक. आतां आमची सोर मागणी आनी प्रार्थना आमी आतां गितां मुखांत्र आमी परगट करतले. सोम्याची स्तुती करया. बुकान पेज नंबर 47 47. जेजू तुझे नाव मोज्या वोंडांचेर, जेजू तुझे नाव मोज्या पावलांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मोजेत, जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशव घेताना, जेजू सदा मोजेत,
जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी, जेजू सदा मोजेत, जेजू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणान, जेजू तुझे नाव मोच्या नेणट्यापणान, जेजू तुझे नाव मोच्या जाणट्यापणान, जेजू सदा मोजेत, जेजू तुझे नाव मोच्या भोगणानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी, जेजू सदा मोजेत, जेजू सदा मोजेत, जेजू सदा मोजेत. जेजूचें नांव जावन आसा भोव स्वादीक. जेजूच्या नांवान देंवसार पळोवपाक घेता. जेजूच्या नांवान सोर पिडाशिडा बऱ्यो जातात. जेजूचें नांव शांती समाधान लाभयता आनी जेजूचें नांव जावन आसा देवानच मनशाक कुळाक दिल्लें तें वर्तें नांव. आनी जेजू आमकां मागणें करूंक शिकयता. जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं कितेंय विचारशात जाल्यार म्हजो बाप खंडीत जावन तुमकां दितलो. हें जावन आसा भावार्थाचें मागणें. आमचें मागणें आमी करचे जाल्यार भोवसो मुख्य संगती जावन आसा. एक भावार्थ, दुसरो मोग आनी तिसरें आमी आमची सोर जिवन, आमचें काळीज, आमचें मन आनी सोर आमचो भावार्थ देवा लागीं आमी समर्पण दिवंक आसा. अशें केल्लें मागणें देवाक मानवता. देखून आमी ह्या युकरिस्ताच्या रुपार अजरसच्या जेजूक आमी मान करूंक हांगासर जमल्यां. आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या काजारी जोड्यां पासत मागया. काजारी जोड्यां मदें एकवट माये मोगू शांती समाधान रास करून दी. ती मागण्या मुखांतर देवा लागीं संबंद जोडून दीत आनी देवाचो तो संबंद देव मोगा रुपार तांच्या काळजांत रास करून दी. एकामेका लागीं संबंद दवरूंक, एकवटान जिवंक, एकामेका खातीर त्याग आनी सॅक्रिफीस भेटोवंक तांकां देव प्रेरण दिवं दी. आनी तेंच मागणें प्रार्थना आमी ह्या सक्रामेंताच्या जेजूक आमी भेटवया. आमचीं काळजां आनी मनां आमी एक करया आनी ह्या पवित्र युक्रिस्तांत हजर आसच्या जेजूचें बेसांव घेवंक आमी आयतें जावया. आमी म्हणया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सन्मोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे पडदिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हरसिता.
या विचित्र संक्रमिताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडूनीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशना. सेव मोगाळ भवनो भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या मिसाचे इरादे हे बरी आसात. रेलिना सिक्वेरा बोंदेल, पियूस जॅनेट फुटाडो ब्रह्मावर, ग्रेगरी कोर्डेरो आनेगुड्डे. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या तेसां बसोत गरजां बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सान लॉरेसाचे परबेक तयारे जावन आमी हे नवें करनासा मीस आनी नवें करनासा आनी ह्या आयच्या ह्या युक्रिस्तीक बलिदानाचो विशय जावन आसा. मागणें आमकां मोग परगट करूंक शिकयता. आमी देव आपलो मोग आमकां कसो परगट करता. देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडन आनी पूत आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन आमकां आमची सोडवण करन, आमकां सशनाच्या जिविताचें दारां उगडन तो आपलो मोग परगट करता. तर आमी ताका प्रतिरूप जावन आमचो मोग देवा थंय परगट करूंक जाय. आमी कसो देवा थंय मोग परगट करूंक जाय म्हूण आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. नीज आनी कोरो मोग म्हळ्यार कितें म्हूण तो आमकां सांगता.
उपरांत जेजू सांजो आमच्या वांजेलांत आमी आयकतले हांव आयच्या शुभार्तेंत आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवच्या पास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हण तो आमकां सांगता आनी ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन आमकां तसो मोग उगडावपो केला, तसो जीव आमचे पासत भेटयला. ताणें आमकां इश्ट म्हणून आपयल्यांत आनी देवाचें भुरगीं केल्यांत. तर ह्या व्हरत्या मोगाक प्रतिरूप जावन आमी आमचो मोग त्या मागण्या मुखांतर आमी ताका भेटय जाय म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी नियाळ करतले हांव. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवते परी वांटो घेवंक अडकळ जावचें कितें आसा तर आमचें सुखी उणेंपण आमचें घर आमचीं पदकां आमी देवा मुखार आनी पेल्या मुखार वळखून घेवया आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आयती जावया. हांव पत्की सर पुदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सुदां संस्कार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुत सुमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सुमिया काकुत सुमिया काकुत महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षसाक्षाचें मरण कश्ट मरण सोसून मायमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पयतत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सशनाच्या सशना. पौलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या
पहिल्या पत्रांतले वाचप. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जणवाई म्हाका आसत, वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसोसो करचें तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर्व म्हज्या आस्तबदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाई उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादे विणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीन सरना, प्रवादाचें उलोवणें अखेर जातलें, विचित्र बसांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जाणवायेची देणी नपय जातली, कित्याक आमची जणवाई अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयकल्ल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुजी काकुल्त आमकां दाखय ए सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकुल्त आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकुल्त आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाची उतर सांगता. ताची भेंडेरांत आसलेल्यांक ताची कुमक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकुल्त आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकांक भेटतात. न्हीद आनी शांती एकामेकांक आळोवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले. नीतिवंतपण सर्गार्थांक नदर घालतले. तुजी काकुल्त आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकुल्त आमकां दाखय सोमिया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणालो, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास ओडतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचे तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणे आनी मोग हाका संबंद कसलो. आयचे विशय जावन आसा मागणें आमकां मोग परगट करूंक शिकयता. मोग उलोवंक सुलाभ. मोगाक जायते अर्थ आसात आनी तो मोग कसो परगट करचो. आनी आमी मागणें करी जाय जाल्यार दोन भोवस मुख्य विशय गरजेचे. एक भावार्थ, दुसरो मोग. देवा कडेन आमी करचो संबंद जावन आसा मागणें. आनी जर तर देवा थंय भावार्थ ना तर आमी करचें मागणें व्यर्थ. सा जाकोब आपल्या पत्रांत पयले अध्याय 6 तावन 8 वळेर अशें सांगता, जो कोण भावार्थाविणें मागता वा दुबाव करता तो वाऱ्यार दलता त्या दर्याच्या लारा बरी तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालेच्या मनशान सुम्यात हावन आपणाक कांयच मेळत म्हूण चिंतचें नाका. हें जावन आसा ताचें स्पश्ट उतर. कित्याक म्हळ्यार जर तर भावार्थ ना तर मागणें करचें व्यर्थ. भावार्थ नातले मागणें करतात, सगळ्यां वांटो मेळोन मागतात, पूण तांकां भावार्थ ना तर तें व्यर्थ म्हणून स्पश्ट तरान जाकोब आमकां सांगता. आनी दुसरें गरजेची वस्त जावन आसा मोग. आनी जुवांव आपल्या पयल्या पत्रांत 6 अध्यायांत 8 तान 9 वळेर आमकां सांगता, आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकाच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. देवान आपलो मोग केवल उतरांनी न्हय बगार करण्यानी उगडाप केलो. आपल्या पुताक ताणें त्याग केलो. देव असल्याक ताणें मनीस जावन धाडलो. हो व्हडतो त्याग. मनीस जावन धाडलो आमचे संगी जिवच्याक सदां काल.
तितले मात्र न्ही, मनशां खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन आमची सोडवण करच्या खातीर, आमकां देवाची भुरगीं करच्या खातीर, देवाची सर्गीचें दार उगडच्या खातीर वो जावन आसा व्हरतो मोग. आनी भोंवडताना आमी केल्ले मागणें देवाक नेसवता आनी प्रतिफळ दिवंक शकता. मोगा विशयांत उलयतना आमकां पवित्र पुस्तक 3 तरांच्या मोगा विशयांत सांगतात. आमी कोंकणींत सगळ्याक मोग म्हणटा. आवयचो मोग, भावाचो मोग, भयणीचो मोग, पती पत्नीचो मोग. पूण ग्रीकांत नवो सल्लो बलयतना त्या हर एका मोगाक ताच्या त्या ग्रीक उतरांनी ताका विविंगड अर्थ आशिल्लो. पयलो मोग जावन आसा इरोस. सांत पावलोच्या पयल्या पत्रांत, कोरिंतांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 7व्या अध्याय 5 वळेर आनी हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकोंक मेळटा. तो जावन आसा लैंगीक मोगा विशयांत आमकां सांगता. हो तरासो मोग काजारी जोड्यां मदें भोस गरजेचो आनी तो तांचे मदें देवाचेंच मोग करचें, देवाचेंच येवजण जावन आसा. आनी ती नितळ काळजान बऱ्या मनान एकामेकाचो मोग करतना देव तांचे मदें मोगा रुपार वळटा आनी तांकां तो शांती, समाधान, संतोश एकवटान सांबाळटा. आनी दुसरो तरासो मोग पिलोस म्हणटात. हे इश्टागात. जेजूची आनी लाजराची इश्टागात आमी आयकता पवित्र पुस्तकांत. वो पिलोस ह्या इश्टागातीचो मोग. आनी आनीक ताका अर्थ आसा स्ट्रोज म्हणटात. कुटुंबांत भाव भयणी इश्टिनी सांगता मोग करचो. तांचे मदें दुसरें कलें स्वार्थ ना, बकार निश्कळपणांनी ते ती मोग करतात एकामेकाचो. आमच्या कुटुंबांत आमी भाव भयणीचो मोग करता. तो आतां आमच्या कुटुंबांनी उणो जावन आयला. कित्याक म्हळ्यार एकच भुरगें ह्या दोगां आनी थोडे फावटी तांचे मदें तो सळावळो मोग ना. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायक तांच्या भुरग्यांक वेळ दिवंक तांकां वेळ ना. बिजी आनी तांचे मदें मोग आसना. आनी तिसरो मोग जावन आसा आगापे, वो देवाचो मोग. जुवांवच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्याय 16 वळेर आमी आयकता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुता ओपून दिलो आनी ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जावच्याक न्हय बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या पासून ताणें ताका ओपून दिलो. वो जावन आसा आगापे या सॅक्रिफिशियल लव, या उंचल्या तराचो मोग. आनी तसो मोग जेजू परतून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 15व्या अध्याय 13व्या वळेर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे पासत व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण जेजू स्पश्ट तरान सांगता. आनी जेजूचे इश्ट ताचे आपोस्तल जावन आसले आनी आमी सोर आतां जेजूचे इश्ट जाल्या ताच्या मुखांतर. ताची शुभवार्ता आमी आयकली, भवार्थान ती मानून घेतली. आमचे पुर्वज खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तांणी ती सुवार्ता स्विकार केली आनी कितले कश्ट जाल्यार ती त्या सुवार्थेच्या शिकवणे प्रकार जियेली आनी तांचे तावन आमकां ती सुवार्ता लाभल्या. आनी आमचे कर्तव्य जावन आसा ह्या सुवार्थ्या, ह्या देवाचो मोग भवार्थ आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी ते पाशार करचो जावन आसा. ती व्हरती जबाबदारी आमचे मदें आसा. आनी हो मोग केवल उतरांनी मात्र व्यक्त केल्लो न्ही बगार, तो मोग जेजून आपल्या जिवाचो साक्रिबीस भेटोवच्या मुखांतर ताणें आमकां व्यक्त केलो आनी दाखोवन दिलो आमकां निजायकी तुजो मोग आसा म्हणून.
आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्र 12व्यांत 1-2 वळेर सांत पावल म्हणटा, देवाक मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. वो जावन तुमचो आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं आनी तुमी तुमकांच देवाक समर्पिया म्हणून तो सांगता. तुमचे जिणी खरीच रुपांतर जावं तोळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. हें जावन आसा मनशाचें मागणें. संपूर्ण तरान मनशान आपलें काळीज आपलें मन देवाक समर्पण जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान आपल्या पुताक समर्पिला, पुतान आपलें जिवाचें बलिदान आमच्या पासत भेटयलां आनी आमकां देवाचें भुरगीं केल्यांत आनी ताच्या कुडयार रक्तान आमकां तो पुजता, आमकां राखता, सांबाळटा. तशें आसतना आमी ताका आमच्या कुडीचें आनी आत्मीक बलिदान जावन आमी ताका भेटोवंक जाय म्हूण तो सांगता. हें जावन आसा अती व्हरतें मागणें प्रतिरूप आनी हें मोगाचें प्रतिरूप जावन आसा आनी नीज मागणें. देवाचें बलिदान आनी मोग आमी समजून घेवचें. तशेंच आमी आमची मनां काळजां आमचें जिवीत आमचो आत्मो देवाक समर्पण दिवचो जावन आसा नीज मागणें. आनी देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेवचें आनी त्या प्रकारे जिवन मांडून हाडचें. जायते फावटी आमचें मागणें जावन आसा, देवा म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, म्हाका आमचें कितें म्हळ्यार केवल आमच्यो गरजो देवा लागीं विचारच्यो आनी ताचे बसत मागचें. पूण आमच्यो गरजो आख्रेक येवंक जाय. बगार देवाची खुशी आमच्या जिणेंत पयलें येवंक जाय. त्या दाळ आमचें मागणें खंडीत जावन देवाक मानता तसलें जावंक शकता. कित्याक जेजूच्या जिणेंत आमी पळयल्यार ताणें पयलें जावन विंसून काडलें जावन आसा देवाची खुशी करचें. देवाचें खुशी करचेंच जावन आसलें ताचें मागणें, ताचें जिवन. उपरांत तो हेरां पासत मागतालो. आपणा स्वंत पासत ताणें मागिल्लें ना. आमी पळयल्या ताणें आपणा खातीर हें दी तें दी म्हूण ताणें मागोना. बगार देवान बापान ताका कितें फावो केलां ताचेर तो संतुश्ट जालो आनी ताची खुशी करूंक तो पेसाडलो आनी हेरांक बरें करूंक, हेरांक शांती समाधान संतोश दिवंक ताणें बापा लागीं प्रार्थना केलें, मागणें केलें. हें जावन आसा नीज जावन मागणें. आमी आमचें मागणें करतना हेरां पासून मागोवंक जाय. आमच्या सांगात्या पासून, आमच्या कुटुंबांत आमी आज वो दीस काजारे जोड्यां पासून भेटयता. हें आयचें आराधन, आयचें मीस काजारे जोड्यां पासून आमी भेटयतना आमचें मागणें जावंक जाय तांचे पासून. आनी काजारी जोडें म्हळ्यार तांच्या जिवितांत जायते साक्रिफीस तांणी करूंक आसा, त्याग करूंक आसा. म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत उडास येता. आमी हळ्ळेंत जियेतना थंय आतांच्या बरीं व्हडलीं घरां नासलीं. कोलवाचीं घरां, मातयेच्यो वणटी, मातयेची धर्ण, हप्त्याक 1-2 फावटी तें शेण किरोवन पुसताले आनी जायती दुबळीकाय, घर भरून भुरगीं. पूण दुबळीकाय कश्ट आसल्यार तांचे मदें संतोश आसलो, एकवट माये मोग तें आसतालो. कारण कितें? त्या घरांनी मागणें आसतालें. आमच्याच घरा पळयल्यार सकाळीं उठतना आमचो बाब सकाळीं उठोन उठया रे उठा गो म्हूण सगळ्या भुरग्यांक उठयतालो आनी तोच मागणें शिकयतालो. सकाळीं 6 वरार सगळ्यांनी आमी उठोन मागणें करूंक आसलें आनी मागणें जाल्या उपरांत आमी तोंड धुवन उरलें कामां आमी करतले. सांजेर 9 जावन पयलीं आमी सगळ्यांनी आमोरी तेर्स करूंक आसलें, मागणें करूंक आसलें, देवाचें उतार आयकूंक आसलें. उपरांत आमी जेवण करून संगत आमी भोंवतल्या आनी संगता वडिलांत हांवन तांच्या जिणेच्या आदलें तांचो अनुभव तीं वांडटालीं. अशें एका
त्या घरांत एकवट माया मोग शांती समाधान आसतालें. पूण आतां काल बदलला. पयलीं कोलवाचीं घरां आमकां पळोवंक मेळनात. टॅरेसाचीं घरां जायते गिरेस्तकाय आमचे मदें जायतें आसा, सगळें आमकां आसा, पूण समाधान ना. देवाचें मागणें करूंक जायत्यांक टायम ना. बिजी अशें बिजी आसतना त्या घरांत एकवट माया मोग शांती समाधान आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक हे गिरेस्तकाय सोर आमकां वस्तू दिवंक शकतात, पूण देवाचें शांती समाधान मोग एकवट हें सोर देवातावन येता. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुमकां म्हजी शांती दितां. आनी देवाची शांती जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां वळटा. आनी आयच्या शुभार्थ्यांत आमी आयकलें कशें जेजू म्हणटा, म्हजे खरे इश्ट जातात तर म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात, तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण तो स्पश्ट तरान सांगता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कशें सांत पावलो मोगा विशयांत आमकां स्पश्ट तरान सांगता. 13वो अध्याय संपूर्ण मोगा खातीर समर्पण दिल्लो जावन आसा. तो म्हणटा, देवदूताच्या उतरां बसांनी उलयन तरी या प्रवाद करचें देणें आसा तरी जणवाय सोर ग्रेस्तकाय सोर म्हजें तें आसा तर दैवीक देणी आसा तरी जर तर म्हज्या काळजांत मोग ना तर हें सोर व्यर्थ. किणकिणतल्या वाटले बरी आवाज करच्या आयदनां बरी आनी कांय उपकारा पडनातलें. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग, आनी देवा थंय तावन आमी येता आनी देवा थंय फाटीं वचचे तर आमच्या काळजांनी मोग आसूंक जाय. हे मोग देवान येदोळसो आमकां लाभयला पवित्र आत्म्या मुखांतर. पूण तो पवित्र आत्म्याक आमी सदां मागण्या रुपार जिवन दवरूंक जाय. कशें दिव्यांत तेल गेल्यार मात्र तो दिवो जळटा, तशें मागणें जावन आसा त्या दिव्याचें तेल. आनी तें मागणें आमी भोवरतान मोगान देवाक समर्पिल्यार, एकामेका वचत मागल्यार तें खंडीत जावन आमकां एकामेका पासून सक्रिबीस भेटोवंक, त्याग करूंक, मोगान जिवंक आमकां तें प्रेरण दिता. आनी काजारी जोड्यां मदें एकवट आसचे तर तांकां मागण्याची गरज आसा. देखून आमच्या काजारी जोड्यां बसत आमी मागया, आमच्या कुटुंबां बसत मागया, सदांच देव तांचे मदें मोगा रुपार वळोवन दी आनी सदांच तांकां एकवटान सांबाळून धरून दी. शांती समाधान एकवट माया मोग तांचे मदें राज करून दी. आनी सदांच देव तांचे मोगा रुपार तांचे मदें जिवन दी. आमेन. भेटयतावी काणीक बापा मुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पितावी काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयताची ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची, मोगासो रुखासा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरचिणी आमची, कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासो रुखासा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरचिणी आमची, कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. तिणी सबर दिल्या आमकां मोगाळा बापा, अर्गा आमी भेटयता भक्तीन आस तुका. आशिर्वादां घाल तूं आमचेर हर एका दिसा, जिणी सुफळ नंदन कर मागता ये बापा. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासो रुखासा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरचिणी आमची,
जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासूर उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची मोगाळ भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्रेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लॉरेस जमनीक ओपलेल्या गोवाच्या खण्याबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावर महिमेन जालो आनी पयस सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समनान आमी संवसाराचे सोडून पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सान लॉरेस तुज्या रक्तसाक्ष्यान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगात व्हरोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयन पसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा पून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी ताका जय पून सर्गी तुका जय जय. पून सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराची हे रागात पदकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
बवर्तसो खूट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रागा शेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इत्सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता भगवान लॉरेन्स आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरोश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां सोर तुज्या काकुळटीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बोर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकवट आसूं आनी माय मोगाचो घुस जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय, आमकां शांती दी. उजोन आसा उंड्या रुपार आसो जिवन जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
पेज नंबर 165 160 तुका सिंचा काळीसी अतिरिक्त मोगल सुम्याची सुराया येतो मोच्या कळसांतनिया दादोस तू कर येण्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळसान मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळसान मोच्या उंड्या रूपान तुका स्वाका दिताय मोजे आत्मिकान तू साताय कुर्बेची वीत तुला बैताय मोची जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळसान मोच्या प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रीतिमोगाच्या जेवणावरवी भगवंत लोरसाच्या काळजापरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव बहिणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावूंक आमचे हातपाय सुसुडीत कर. गरिबांच्या आनी अनीत भोगतेल्यांच्या राखूंक आमकां जागृत कर आनी हे आक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वळखता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसा हांगासर हे मिसाचें बलिदान चलोवन व्हरनू आराधन चलोवन वन व्हरता बरीत रितीन आमकां देवाचें उतर म्हूण दिल्ल्या मानादीक बाब मॅक्सिम कापुचेन याजक आमच्या सर निट्टेंत थंयसर ते आसात आनी प्रत्येक तरान कावन्सिलींग मिनिस्ट्री ते करनासात. हांगासर आमकां कुमसराक तोवळ तोड गरज पडटा आसतना आनी इतर आत्मीक संगतींक आमकां कुमोग ते करतात. तांकां प्रत्येक तरान रेक्टर बापांच्या तर्फेन तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तांच्या मिसांवान हांव सर तांकां बरें मागता. देमी गेल्या नोवेनाचें गीत आतां आमी गावया. ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 158. संदेश क्रिस्ताचो सोडलोय गुरव मार्तिराचो आमार सस्नीक जिविताचो. Saloresa magnei, Iezei devon martirat Saloresa, Tanya Praeres Bavartagathir Katin Kalsusun Chivdilya, Aikam Shenkalte magnei, Vadyapadene Namatu Jisashin Ailia, Jivo Bavartathir Barvaso,
देवासोनी आमच्या पेल्या सद्गुरू मोग आमकां सोंदी आमच्या बेसाक श्री जावन निष्कळपण आमचे थंय परसळ शंकर आमच्या सर्वत मेघ आनी संवसारी वडिलां थंय कळते पळोवन आमी दाखय शंकर दुबल्या धाकट्यांक पिडेशिरेंत आनी कसान वरां दिसलेल्यांक आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी फावा शंकर आन बावरत्यांक आनी बावरतान शिडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख म्हणा शंकर तुझ्या बळादीक मजतेन देवाच्या राज संवसारार विस्तवन दी आमच्या कुडियात्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सबार सणां विविध मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात आसात ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमकां वैयक्तीक रितीन मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर देवाक आज अर्गां दिवया प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबा जिवीत बसोत देवान आमकां कुटुंबा जिवीत दिल्ल्या बसत देवाक अर्गां दिवया आज विशेष रितीन काजारी जोड्यां बसत आमी मागोन आसाव आनी आमकां दिल्ल्या दादल्याक तशेंच स्त्रिये बसत भुरग्यां बसत लग्नाचे विधान आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां बसत देवाक आज आतां अर्गां दिवया सालोरेसाच्या मजतीन उपकार मेळचे खातीर मागोन आसात 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक 12 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक काजार बऱ्या तरान जावंक 2 जाणांक सैरीक मेळोवंक OSC एग्जामांत पास जावंक 2 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक आमाल सोडूंक घरांत शांती समाधान आसूंक अलर्जी गूण जावंक 4 जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक आर्थीक समस्ये परिहार जावंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक फोटमाची सवय रावोंक भांगार चोरी जाल्लें फाटीं मेळचे बसत हट आनी राग उणो जावंक पोटाची दूख उणी जावंक अन्याय करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक थायरॉयड आनी पांयाची दूख उणी जावंक हृदयांत दम बांदून येवचो रावोंक दूख गूण जावंक माय सुणे थंय एकवट माया मोग सोडोंक पुतान आनी सुणेन माया मोगान रावोंक तशेंच प्रत्येक त्या बसयत तो मागोन आसात एकल्यान हाती धरिल्लें काम बऱ्यान जावचें बसत मागोंक विनंती केल्ली आसा तशेंच प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी मागया सर्व काजारी जोड्यां बसत जे कोणाच्या काजारी जिवितांत समस्या आसात जे कोण काजारी जिवितांत ना समाधानान जिवन आसात सर्व काजारी जोड्यां बसत आमी मागया प्रत्येक तरान सर्व काजारी जोड्यांनी एकवटान तांणी दिल्ली भास मोगान बराबऱ्यान जियोंक जाय अशी कृपा हर एका काजारी जोड्या बसत ह्या दिसा मागता आसतना प्रत्येक तरान ह्या बसलिकाची सर्व मुखल्या दिसांनी जावचें महापरब बऱ्या रितीन जावचें बसत आमी मागया तशेंच जे कोण अडकळी हाडटात तांचे बसती प्रत्येक रितीन सालोरेसा कडेन विशेष मजतीन सालोरेसाच्या आमी मागया तांचे बसत तांणी हांगासर फाटीं परतून हांगासर येवन तोच सालोरेस तांकां संपूर्ण रितीन बॉक्सांनी दिवन दी आनी तांचें मन परिवर्तन करून दी म्हणून आमी मागया संगत आमी म्हणया शिकी पावरता प्रमाणे बरी क्रिस्तांचनी जियोन बागी मरण मरण सरकारचे संगता ससना देवा वळसूंचे बाग आमचा समेस्तांक फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम घेवन तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मार्तिराम बसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसन्याक आमी पोवचोवच्या खातीर प्रार्थया येसर पदवीदार देवा भाग्यवान लोरेसान आपल्या वडवड्यांच्या उज्याचेर सैत वरशें तुवें केलें आमच्या उगण्याची घेण आमी पालवायची कर म्हूण आमी लालयेवन मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन आता विशेष रितीन प्रधान याजक सर्व पिडेस्त बसोत ह्या वेळार मागता सर्व पिडेस्त जे कोण आस्पत्रेनी आसात जे कोण आमच्या घरांनी आसात कश्टन आसात वळवळण आसात ताजे समेस्त बसत आतां आमी मागया सुमयेचे नवी आमचो आदार
ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सोम्या देन ऐक मुझे मागणे, आणि म्हजी भोग तुझे सरशीन पावोंदी. सोमी तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवय असो. सर पदवीधरणी सण देवा, तुझी गुण करची सकत पिढेस्त कुडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सोर बंदपासन तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बजिलकांत तुज्या दैवीक साहस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी ददोसकाय तांची जावं दी. आनी अशी शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारची करी भक्तिवंतां जावन जिवचें तांकां तुजे महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफा. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सोर पोदेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सदां काल रावूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 158. ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸಾಲೋರೆಸ लाभय तुझी ससाय. कृपेवंता भक्त जेसूच्या पाठयत मी घटाय. आश्रतून दुबल्यासु आधारतून पाप्यासु दिव्या कामोत्सर्गीसु मारती तू क्रिस्तासु साक्षी तू रक्तासु प्रेरक तू भावार्थ्यांसु. भाग्यवंता सालोरेसा लाभय तुझी ससाय. कृपेवंता भक्त जेसूच्या पाठयत मी घटाय. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद देवांका. जेजूच्या भोपविकारसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.